काणकोणचे कोसळिल्ले बिल्डिंगेचे केशींत तिगाय मुख्याधिकाऱ्यांक हायकोर्टान जामीन दिलो। दीपक देसाय, प्रदीप नायक आणि प्रशांत शिरोडकाराक दरेकी 1 लाखाचो बॉन्ड आणि 2 शुअरिटी दिवंक सांगल्यात। पासपोर्ट पुलिसांचे स्वाधीन करचो पडटलो। काणकोण वाठारांत तांकां पांय दवरूंक मेळचो ना। ते शिवाय क्रायम ब्रांचीत चौकशेक हाजीर रावचे पडटले। पालिकेचे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दितना रिन्यू करतना आनी ऑक्युपन्सीत गुड्डलसांव केला म्हूण टिकांकय भितर वडयल्ले। काणकोणचे रुबी रेजिडेन्सी कोसळपाचे केशीन हायकोर्टान तिगाय आरोपींक जामीन दिलो। दीपक देसाय, प्रदीप नायक आणि प्रशांत शिरोडकार तिगूय मुख्याधिकाऱ्यांक जामीन मेळ्ळा। मडगांवच्या सत्र न्यायालयान तांकां जामीन न्हयकारिल्लो। तांकां जामीन दिवप म्हळ्यार समाजाचेर ताचो वायट परिणाम जातलो अशें सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशान म्हणिल्लें। हायकोर्टान आरोपींक कांय अटी घाल्यात। तिगांकूय दरेकी 1 लाखाचो बॉन्ड आणि तेच रकमेच्यो 2 शुअरिटी दिवंक सांगल्यात। पासपोर्ट पुलिसांचे स्वाधीन करचो पडटलो। काणकोणा पालिका वाठारांत पांय दवरूंक मेळचो ना। ते शिवाय क्रायम ब्रांचीक जाय तेन्ना तांकां चौकशेक हाजीर रावचे पडटले। बिल्डिंगेक पालिकेचे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दितना आनी रिन्यू करतना गुड्डुलसावा केला म्हूण तांचेर आरोप आसा। बिल्डिंग कोसळपान तांचो कांयच हात ना असो युक्तिवाद आरोपींच्या वकिलान हायकोर्टान केलो। तांकां तंत्रीक गजालींचो अणभव ना। पालिका अभियंत्यान दिल्ल्या रिपोर्टाच्या आदाराचेर तांणी लायसन्स दिले असो दावो तांणी केलो। आदलो मुख्याधिकारी दीपक देसाय म्हणटा, शार आनी नगर नियोजनान प्रकल्पाक मान्यताय दिल्ली म्हूण प्रकल्प पास केलो। आदल्या मुख्याधिकाऱ्यान मान्यताय दिली म्हूण आपणे लायसन्स रिन्यू केले अशें प्रदीप नायकान हायकोर्टाक सांगलें। आपूण मुख्याधिकारी आशिल्लो तेन्ना बांदकाम पुराय जाल्लें, ताका लागून आपलो ह्या केशी कडेन कांयच संबंद ना असो प्रशांत शिरोडकाराचो दावो। हे केशींतले मुखेल आरोपी बिल्डर प्रदीप सिंग बिरिंग आनी जगदीप सहगल अजून फरारी आसात। पालिका अभियंतो अशांक नायक गांवकारय फरारी आसा। फ्रंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार। कॉलेजींनी विद्यार्थ्यांक पिट्टात म्हूण आरोप करीत गोंयचे कॉलेजीचे भुरगे धरण्याक बसले। 100 भुरगे सोमारा पणजे आझाद मैदानार धरण्याक बशिल्ले। कॉलेजींनी शिक्षक भुरग्यांक पिट्टात। परीक्षेचे पेपर भुरग्यांक पळोवंक मेळनात। शिक्षक फेल करपाचे धमक्यो दितात असो आरोप विद्यार्थी करतात। हांगा आझाद मैदानार जे गोंयचे विद्यार्थी जमल्यात ते तांच्या हक्कांच्या खातीर जो तांचेर मानसीक अत्याचार जाता, मेंटल हरासमेंट जाता, तो बंद करात ही मागणी घेऊ। जर आमी जे पेपर बरयतात ते पेपर आमकां पळोवपाक दिनात, ते पेपर आमकां पळोवपाक दिवची ही मागणी घेऊ। म्हणजे एग्जामिनेशन सिस्टमात ट्रान्सपरन्सी हाडप हो मुद्दो घेऊ। ही जी फी आमी जी कॉलेजीन भरतात ती वर्सान वर्स वाडत आसा, त्या फी वाडीचेर खंय तरी आळो हाडचो ही मागणी घेऊ। हे 3 मुखेल मुद्दे घेऊन आज गोंयचो विद्यार्थी रस्त्यार देवा। आमचे प्रोफेसर्स जांकां आमी देव मानिल्ले, गुरू मानिल्ले, तेच जर आमचेर गरम गरम कॉफी उडयतात जाल्यार आमी आयकून घेतले। तेच जर आमकां धमकावपाक शिकयतात, तूं आपूण सांगता तें करना जाल्यार आपूण तुका फेल करतलो। फक्त इतलेंच न्ही, जर पेपर भायर गेले दुसऱ्या प्रोफेसरा मारान गेले जाल्यार ताका फोन करून सांगतलो की बाबा आय विल मेक इट शुअर दॅट यू डोंट क्लियर दिस सेमिस्टर। आणि तो एक्सटर्नल एग्जामिनर म्हजो फ्रेंड, आणि त्या एग्जामिनराक आपूण सांगतलो की बाबा तुका फेल कर। ही लायकी आयच्या गोंयच्या प्रोफेसराची जाली। वास्को सरपळी चोरून फुजो काडटल्या एका चोराक रंगे हात धरलो। आयतारा सांजे सेंट एंड्रू चर्चींत मिसाक गेल्ले कडेन एक बायल फादरा कडेन उलयताली तेन्ना तिच्या गळ्यांतली सरपळी मारून ह्या चोरान फुजो काडल्यो। ताचो प्लान मात फसलो। थंय आशिल्ले दोगांनी ताका धरलो। लोकांनी चोराक धरून पुलिसां कडेन दिलो। फादरांनी कळयलो म्हूण हांव फुल्यान वचपाक भायर सरतलें। भायर गेट मेन एंट्रन्साक बी आहा, फादर पयलो आमकां धांवताली। फाट करून येयलो आनी सारकें हेचेर माल ते धांवलो, हांवूय धांवलें। म्हज्या फुडल्यान आनी 3 जाण वयताले, तेणी ताका धरलो एका सर्कला कडेन। मागीर सगळ्या लोकांक धरून मागीर तेगे हातींतलो चेन काडली। आमकां एक फोन कॉल येयलो की एकला चेन स्नॅचिंग करता आसतना धरला म्हणून। त्या बद्दल आमी एकल्याक काल अरेस्ट केलो। कंप्लेनंट सबरिना कोरिया म्हणून ते मिसा गेल्ले, चर्चीन मिसा गेल्ले। तिथं ते वयता आसतना ताका तेणें अटॅक केलो आनी चेन काडपाचें पयलें, तेन्ना लोकांनी ताका धरलो। घेवया एक वेवसायीक विसव।